आमच्या वांगडा आसात एल्सा फेर्नांडीस. एल्सा फेर्नांडीस ह्यो एनवायरमेंटल आर्किटेक्ट आसात आनी तांणी खाजनाचेर खूब अभ्यास केला. फाटली कितलींशींच वर्सां ती खाजना बद्दल उलयतात, बरयतात आनी तांची एक सोसायटी आसा, खाजन सोसायटी ऑफ गोवा, ताचे ते सद्या अध्यक्ष आसात. आनीक त्या शिवाय म्हत्वाचें म्हणजे तांणी ल्हानपणान खाजनान काम केलां, सो म्हणून तांकां खाजनां इतली जवळशीं तांचे जवळच्यान पळयलां आनी तांकां ताचे बद्दल खूब अटॅचमेंट आसा. ताजे खातीर ती पोटतिडकीन खाजनां वाचोवपा खातीर फाटलीं कितलींशींच वर्सां प्रयत्न करत आसात. सो तांणी ताचेर खूब अभ्यासय केला. ताजे खातीर आमी तांकां स्टार्टिंगेक विचारया की खाजनां म्हणजे कितें बेजिकली, आनीक ती तांची कशी कोणी स्टार्ट केली, केन्ना स्टार्ट जाली, थंयच्यान आमी सुरवात करया. एल्सा बाब, नमस्कार, तुमकां येवकार हाते भितर. कशी खाजनां केन्ना सुरू जाली? खाजनां सुरू जातली पळय तो वेळ आमी काडलो जाल्यार खूब हिस्टॉरिकल डेटा वयचो पडटलो. अशें म्हणटात की 3,500 वर्सां तरी कमीत कमी ह्या गजालीक लागूंक जाय. ताजे पयलींय आसूंक शकता, कित्याक प्रॉब्लेम हांगा आसा आमचें कार्बन डेटिंग काय आमचें रेकॉर्ड किपींग तितकें खाजना बद्दल इतली ट्रेडिशनल नॉलेज आशिल्ल्या कारणान रेकॉर्ड किपींग आमचें वेवस्थीत तशें ऑन पेपर ना. म्हणून हें मातशें वयर सकयल वर्साच्या बाबतीन जाता. पूण एक 3,500 अंदाज असो बरोवन आसा. सो इतली 3,500 म्हळ्यार खूबच ओल्ड आसा. ऑफकोर्स. आनी ती तांची लेंथ आनी ब्रेथ इतली आसा, मे बी वन ऑफ द बिगेस्ट मॅन मेड स्ट्रक्चर्स ऑफ दोज डेज. हय, अशें म्हणपाक हरकत ना. कितली लांब आशिल्ली ती? कितली लेंथ? आता गोंयची तर आमी जमीन पळयत न्ही, वेस्ट म्हणटा पळय तो कोस्ट आसा पळय, वेस्ट कोस्ट. इस्टर्नाक आमचे वेस्टर्न घाट्स आसा, उंचावट आसा. पूण जो आमचो दर्या वेळ आसा पळय, ते सगळी जमीन आमची सपाट सकयल. आनी ह्या सगळ्या वाठारान नॉर्थ टू सावथ खाजन जमीन आसा. कित्याक खाजन जमीन म्हणजे मीन सी लेवलाच्या सकयल जमीन. आनी ही जमीन जी आमच्या हातांनी नाशिल्ली पळय, ती आमच्या पुर्वजांनी बांद बांदून, मानसो बांदून ती रिक्लेम केल्ली. कित्याक लागून? तांचें पोट ताजेर चलतालें, तेंची इकॉनॉमी, तांचो लायव्हलीहूड ताजेर चलतालें. सो तांच्या खातीर तांकां तें ना, खाजन ना जाल्यार तांचें पोट बंद जातालें. ह्या असल्या परिस्थितीन हें खाजन म्हणटा पळय ती जमीन तयार जाल्ली. तो इतले हुशार आशिल्ले आनी तेन्नाची टॅक्नोलॉजी इतली आशिल्ली की तांणी जवळ उदकां भितर बांद घालून तें उदक आडावन तांच्यांनी शेती खातीर जमनी तयार केल्यो. आनीक ताचे भितर वेगवेगळे तरेच्यो प्रजाती, रायस वरायटीज आनी कितें हाडून तांच्यांनी शेती केली. सो तांकां कित्याक करचें पडलें? पळय आमी न्ही आमचो रावपाचो जो आमचो हें आसा, वेवस्था जी आसा पळय आजच्या काळाची, ती वेगळी आसा. आमी त्या काळाच्या वेवस्थेन अशी आमची मनस्थिती व्हरची पडटली. आनी त्या वेवस्थेन पळयत न्ही जाल्यार मनीस एकठांय रावताले. समजा एक 10 घरां एकठांय रावल्या आनी तांच्या पोटाची वेवस्था तांकां करपाक जाय. आतां ती 10य घरां मेळून आपल्या पोटाचें तर वाठारान म्हणजे आपल्या जमनीन तर खंय सोदपाक गेले, एक तर तांकां माती दिसतली जी उपजावन खावंक मेळटलें, एक तर तांकां उदक दिसतलें जें उदक तर भितर तितून जाळ घातलें, कितेंय घातलें जाल्यार तितून खावपाक मेळटलें. सो ह्या परिस्थितीन लोकांनी अशें चिंतलें की ह्या जमनीन जी जमीन म्हजे कडेन ना, हातान म्हज्या उदकान मातशी बुडल्या, ती तर गिमाच्या तेंपार मातशी हांवें सुकोवन काडली आनी पावसाच्या वेळार तर म्हाका तितून कितेंय रोवपाक मेळ्ळें. अशा परिस्थितीन हें सगळें सिस्टम तयार जाल्लें असो एक अंदाज हांव लावंक शकता. कित्याक पोटाक तर ना जाल्यार मनीस कशाय ना कशी वाट काडून जमनीनूच आपलें पोट भरपाची वेवस्था करपाक तितकी हुशारकाय मनशा कडेन आसा. आनी ती हुशारकाय आमच्या पुर्वजांनी गोंया भितर दाखयली. गरज आशिल्ली तेन्ना, ते गरजेंतल्यान हें सगळें इन्वेंशन जालें आनी सगळें एफर्ट केलें आनी तांच्यांनी ती इतली कम्युनिटी पद्दतीन तांणी सगळें केलें की ते एकटे करनाशिल्ले, सगळे गांव मिळून हे सगळी गोष्टी करताले. दिस वॉज अ कम्युनिटी सिस्टम. काजन्स आर नोन टू बी कम्युनिटी सिस्टम. नाजाल्यार आजच्या काळान हांव 10 लोकांक सुद्दां तर एकठांय करून सांगत न्ही, तांकां एक 2 मिटराचो बांद म्हणून तेंचे कडेन जावचो ना. पूण त्या आमच्या पुर्वजांनी एकठांय रावून किलोमिटरांचे बांद बांदून आसा.
आमच्या गोंयान आउटर बांद म्हणजे आउटर नोटिफाईड बांद म्हणून आसा, इंटरनल बांद म्हणून आसा, पण ते आउटरूच बांद धरले जाल्यार 500 वयर बांद आसा. एक बांद 2 किलोमिटराचो अंदाज धरलो जाल्यार कितले किलोमिटराचे बांद गोंयान जाले, आनी इतके आमच्या पुर्वजांनी बांदल्या आपल्या हातांनी, मशिनां घेवन न्ही. हेच तांचें व्हडपण. एक्झॅक्टली. सो तांणी विदावट एनी टेक्नॉलॉजी कांयच नासतना तांच्यांनी आपल्या हातांनी इतली बांद बांदून ही सगळी खाजन तयार केली. आयज आमचे कडेन मशिनरी आसा, आमचे कडेन टेक्नॉलॉजी आसा, आमी ती सादें मेंटेन करपाक शकना. नवे बांदपाचें सोडूच, ते सादें मेंटेन करपाक ही शकना. खरी गजाल. कित्याक आतां हांव नोकळो आतां आमचें सिस्टम तेंची गरज आशिल्ली म्हणून तांणी बांदलेंय बी, नवें घडयलेंय बी, आपलें पोट भरलेंय बी. आमची गरज हांगसरल्यान तर अशी पयस गेल्या जी वचपाक जायना. कित्याक पोट मनशाचें जमनीनूच आसता. आनी गोंयची किंवा भारताची, आमच्या देशाची मेन इकॉनॉमी इज एग्रीकल्चर. ती कांय चेंज जावूं ना. सो एग्रीकल्चरूच तर आमची इकॉनॉमी. जाल्यार आमच्या पोटाचें पयलें एग्रीकल्चर गोंयांतूय बी ती इकॉनॉमी, थंय तर आमी लक्ष घालत न्ही जाल्यार खाजनांक एक अटेन्शन दिवकूच जाय. मेंटेनन्साकूच न्हू, फायनली तेजें एंड कितें जावंक जाय की बाबा इतकें प्रोडक्शन जाता ह्या जमनीन, आनी तें सगळें एग्रीकल्चरल, फिशरीज सगळें मेळून कितलें प्रोडक्शन जाता हाजेर तर आमचें लक्ष मातशें वळपाक लागलें जाल्यार मागीर इकॉनॉमी, एग्रीकल्चरल इकॉनॉमी चेंज जावन दुसरी इकॉनॉमी जायत जाल्यार मागीर हे जमनीचो सगळो नाश जातलो अशें म्हाका दिसता. तुमी एक्चुअली बरें एक्सप्लेन करता. खाजन सिस्टम म्हणजे कितें, ताका वेगळे वेगळे भाग आसा. कितें एक्झॅक्टली ते, वॉट आर द डिफरंट पार्ट्स ऑफ खाजन सिस्टम, कॉम्पोनंट्स म्हणया आमी. कॉम्पोनंट्स? जे आमी रोवन खाता पळय त्या जमनीक आमी शेत म्हणटा. सो शेताचो हो वाठार आसा पळय तो खाजनाचो एक सगळ्यान वयलो भाग म्हणटा पळय तो हो. कित्याक थंय खारट मातशें कमी लागल्या कारणान थंय मातशें भात पिकोवपाक मातशें सोंपेपण आसा. पूण गोंया भितर खारटानूय भात पिकोवपाची आमची स्पिशीज बियाणां आसा तशीं. बियाणां आसा. सो हो सगळ्यान वयलो भाग. ताज्या मागीर मातसो सकयल म्हणटा पळय ते आमचे आगर, ते बी खाजनानूच आयले. ते मातशे सकयलो भाग. मिठागरां. कित्याक थंय मिठागर, कित्याक थंय तांकां खारट उदक जावन मानस जावं तें सोडप घेवप तें सगळें ताका लागतालें. सो मातसो सकयलो वाठार आगर मेळटाले. ताज्यान सकयलो वाठार जे गलगल आसा पळय आमचें बुडलेलें आसा, जें एकाय आगराकूय वापरना आनी आमी शेताकूय वापरना, पण तें नुस्तें थंय पसून थंय आमी थंय सांबाळटा. असले वाठार आसा पळय तोय बी खाजनाच्या भितरूच पडलो. मागीर आमच्यो भितरल्यो एक्चुअली आमच्यो उदकाच्यो वाटो पोंय म्हणटा आमी ताका. हो पोंय भितरल्यो पोंयो आसा पळय जंय उदक व्हाळोवन तें सगळें मागीर दर्याक वयता. हे पोंयी जाल्यो आमच्यो खाजनाच्योच कॉम्पोनंट जालो. तेज्या भायर पोंयच्या भायर उदक भायर सरता पळय ती जाली मानस. कित्याक मानस ना जाल्यार उदक तें खंयच्याय कशाय कशें रेग्युलेट जातलें. आनी ती मानस तर बांदतली आनी उदक तर आडायलां भायर येवचें भितर येवचें, आनी ती मानस घातल्या कंट्रोल करपाक, जाल्यार त्या मानशे बरोबर आसतलो पळय तो बांद. सो अशें करून ह्यो वस्तू सगळ्यो धरल्यो आनी त्या बांदाच्या भायर मागीर आसतली दर्याचो वाठार, दर्याची ट्रिब्युटरी किंवा दर्या किंवा भायली एक स्ट्रीम बी कितें आसतली दर्याची. मांडवी आनी जुवारी ह्या 2 दर्यांक लागून हें सगळें आमचें खाजन ह्या वटेनच्यान आसा. खंयच्यान खंय पर्यंत स्प्रेड जालां खाजन गोंयान, खंयचे खंयचे तालुक्यांनी? नॉर्थ टू सावथ ऑन द वेस्ट कोस्ट कमीत कमी 9 तालुक्यांनी खाजन एरिया मेळपाकूच जाय. कित्याक हे सगळ्या 9 तालुक्यांक ही म्हणजे वेस्ट कोस्ट पेडणे, बार्देस, तिसवाडी, फक्त सालसेट, मानुंगोवा, दाड बांदोडा आनी सांगे सोडलें जाल्यार म्हाका दिसता सत्तरी सत्तरी एक सोडूंक जाता. काणकोण आसतलें. काणकोण दर्या आसा. आसा. सो कितले स्क्वेअर मिटर एरिया अप्रोक्सिमेटली खाजनान भितर? ह्या खाजनाचें मॅपिंग आनी ह्यो प्रोसेस आहा पळय तो कंटिन्युअस प्रोसेस. 18,000 हेक्टर्स कितें म्हणटात? 18,000 हेक्टर्स म्हणटा ऑन CZMP जो जाल्लो पळय कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन, थंय तांणी 135 स्क्वेअर किलोमिटर्स म्हणून आयडेंटिफाय केल्ले. पण हो फिगर वयर सकयल जावंक शकता आनी फिक्स्ड हो फिगर आमी मानूंक केन्ना शकतली जेन्ना खऱ्यांनीच ग्रावंड ट्रुथींग जाता, मॅपिंग जाता आनी ताजें खाजनाचें मॅप म्हणून डिरायव जावन ताजें
कॅल्क्युलेशन जावन बसता. हे अजून आमी करूंकूच ना हे मॅपिंग. हो एक्सरसाइज आमी खऱ्यांनीच ऑन दॅट स्केल स्पेसिफिकली फकाजान गोंयान अजून केल्लो ना. तो एक्चुअली करत न्ही, कित्याक आमचे कडेन आजच्या काळान टेक्नॉलॉजी आसा, आजच्या काळान आमकां रिमोट सेन्सिंग डेटा कॅप्चरिंग सवलत आसा खऱ्यांनीच थंय, आनी थोडें ग्रावंड ट्रुथींग जायी पडटलें, कित्याक जें रेजोल्युशन जें प्रिसिजन आमकां जाय पडटा बांद बी सोदपाक, मानस बी सोदपाक, तें प्रिसिजन मे बी रिमोटली. पूण ह्यो सगळ्यो मानसी रेजिस्टर जाल्यो आसा न्ही ऑलरेडी, हातून चडशे हातून भितर रेजिस्टर जाल्ले आसा. चडश्यो कोस्टल झोन मॅनेजमेंटान प्लॅनान त्यो ग्रावंड ट्रूथ करून एस्टॅब्लिश केल्ल्यो, पूण जो प्रोसेस जाय आशिल्लो पळय, ऑब्जेक्शन हाडपाचो, नोंद जावपाचो आनी लोकां कडेन वचून विचारपाचो, तो प्रोसेस मातसो थंय मातसो सॅक्रिफायस करचो पडलो टायमाक लागून. सो त्या प्रोसेसाक लागून चडश्या गांवांनी चडश्यो काम जालां ना न्हय, पूण खुबशें काम बाकी आसा. खुबश्या जाग्यांनी मातशें रॉंग डेटा बी एस्टॅब्लिश जाला, कमी डेटा एस्टॅब्लिश जाला. चुको आसप म्हणजे डेटा फेल न्ही. डेटा केन्ना व्यवस्थीत आमकां कामाक येता जेन्ना तो डेटा परफेक्ट आसता, म्हणजे एरर पर्संटेज सामकी कमी आसपाक जाय, तेन्ना देन द डेटा इज व्हॅल्युएबल. पण सपोज हांव म्हणटा तर तिसवाडीन 180 माणसो आहा आनी CZMP म्हणटा फक्त 130 आहा, म्हणजे 50 माणसो खंय शेणल्यो, तिसवाडीच्योच तर 50 माणसो शेणल्यो जाल्यार खंय तरी तें कमी पडलें न्ही. ह्या इतल्या पुरतो तो डेटा मातसो कमी पडटा. जें काम करूंक जाता ना न्हय, करूंक जाता. सो आतां कितें केन्नाच्यान ह्यो माणसो डिग्रेडेशन स्टार्ट जालें माणसांचें, आनी हे पयलीं म्हाका आमी आयकलां त्या भशेन बांद सांबाळपा खातीर कमिटी आसताल्यो, एवरी डे लोक वचून बांद चॅक करताले, खंय बॉम्ब पडपा जायना म्हणून. हे खातीर स्पेशल मनीस एपॉयंट केल्ले आशिल्ले जे बॉम्ब काडपा खातीर. सो डे टू डे ती सगळी चॅकींग जाताली. मागीर ते हळू हळू करून सिस्टम बंद पडली आनी म्हाका दिसता मेंटेनन्स जायना कांय, आनी हे बांद हळू हळू करून मोडपाक लागले. हे केन्ना स्टार्ट जालें डेग्रेडेशन? आय थिंक मेन थिंग इज जो पळय फोकस कम्युनिटी बेस्ड आशिल्लो तो फोकस गव्हर्मेंट बेस्ड पळय जालो. लिबरेशन जावच्या वेळार जेन्ना पळय सगळी जबाबदारी तो गांवचो कमिटी आसा पळय, ती कमिटी आपूण काडटाली, ते टेनंट असोसिएशन आपूण काडटाली आनी ती जबाबदारी सगळी तांचेर आशिल्ली. पूण जेन्ना पळय सरकार जालो, गोंयचें लिबरेशन जालें आनी मागीर ते नवे नवे कायदे येवपाक लागले, तेन्ना तो सगळो अटेन्शन फोकस आसा पळय तो लोकांचेर सोडून सरकाराचेर वचपाक जेन्ना पळय लागलो, तेन्ना आनी मागीर ते तितू भितर कायदे आयले की कसेलतची जमीन म्हणून. सो त्या कायद्या भितर ओनरशिपूय लोकांच्या इंडिव्हिज्युअलाच्या हातान गेलें. कम्युनिटी सेन्स म्हणटा तो तुटपाक लागलो. ह्या सिच्युएशनान हें सगळें मातशें डायल्यूट जावन पडपाक लागलें. ना जाल्यार गांवच्या मनशाची जबाबदारी स्वता तो गांवकार आपूण समजतालो, तो तशें समजपाक तेज्या चिंतपान बदल आयलो. त्या चिंतपान जो बदल आयलो पळय तितू भितर मागीर तें आमकां जमनीचेर दिसपाक लागलें की हो बांद म्हजो न्ही आ, हो ही मानस म्हजी न्ही आ, तो सरकार पळयतलो किंवा तो आनी कोण पळयतलो किंवा ताजेर पयशे दुसरो कोण मोडटलो, आपल्याची जबाबदारी ताजे पुरती सोंपली. कम्युनिटी फिलींग आशिल्ली तें कंप्लिटली गेलें आनी मनीस इंडिव्हिज्युअलिस्टीक जालो, आपल्याचो फायदो पळोवपाक लागलो. आनी दुसरी म्हणजे गव्हर्मेंटाचो इंटरफिरन्स आयलें भितर आनी थंय कंप्लीट कम्युनिटी सिस्टमाची. आतां हितू भितर प्लॅनिंग अशें फेल जावचें म्हणून कोणी करूंक ना, पूण तें ज्या भशेन जालें त्या भशेन जें प्लॅनिंग आमकां फेल जाता जेन्ना पळय आमकां दिसलें, तेन्ना करेक्टीव एक्शन जावंक जाय आशिल्लें. तें करेक्टीव एक्शनूय जालें ना. म्हणून हो ग्राफ आसा पळय फेल जाता तो ग्राफ सकयल वचत अजून ती सेम सिस्टम आसा, कांयच आमी बदल हाडूं ना. कळ्ळें की बाबा ही सिस्टम फेल जाल्या, कांयच मेंटेन जायना. सो कितें तरी एक म्हाका दिसता खऱ्यांनीच करेक्टीव एक्शन जालें सिस्टमान म्हणटा पळय तें हें कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन पळय जो आमचो जालो गोंया खातीर, तितू भितर खाजनाक आयडेंटिटी आयली. त्या आयडेंटिटी भितर जशें हांव तुमकां आतांच म्हटलें हांवें, थोडें मॅपिंग सुद्दां तेन्ना जावन पडलें. नाजाल्यार ताजे पयलीं मॅपिंग सुद्दां नाशिल्लें. तें मॅपिंग सुद्दां ग्रावंड ट्रुथींग सुद्दां तेन्ना जावन पडलें. हो आतां एक स्टेपिंग स्टोन कसो आमी घेवंक जाय, कित्याक CRZ आनी कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅनान तर
ह्या गजालीक इम्पॉर्टन्स दिला जाल्यार हो आमचो स्टेपिंग स्टोन कसो आमी घेवंक जाय आनी फुडल्यो गजाली आमच्यो ज्यो हो ग्राफ रिवर्स करूंक शकता, जो ग्राफ देंवता पळय तो ग्राफ रिवर्स करूंक शकता, हें आमी मातशें आमच्या तकल्यान घेवंक जाय. कित्याक हें सगळें तर आमी तकल्यान घेतलें जाल्यार एक इंटिग्रेटेड एप्रोच जावंक जाय. कित्याक जेन्ना 4 गजाली वाट लागल्या तेन्ना चारूय एकदां करच्यो काय तितूंतली एक करची पयलीं, हें सगळी समजणी आसपाक गरजेची. आनी खंयच्याय प्रॉब्लेमाक सोल्युशन आसता, फक्त हे चारूय जाण तर मेजार बसून आपली सोल्युशनां मागपाक लागले, सोदपाक लागले. इंटेंशन पयलीं बरें आसत जाल्यार वी कॅन फायंड सोल्युशन. येस, एंड स्टार्टिंग पॉयंट इज ऑलरेडी देर. अशें न्ही की स्टार्टिंग पॉयंट करूंक जाय. The fact that we have already mapped Khazan in the CZMP itself is a starting point, and that we have to grow upon, that we have to add upon. एक्झॅक्टली आतां प्रॉब्लेम कितें आसा, एक्झॅक्टली सिस्टम फेल जावपाक कितें एक्झॅक्टली स्पेसिफीक प्रॉब्लेम्स कितें जाता? I think all of us are looking at one outcome. Outcome कितें की जें प्रोडक्शन खाजन जमनीचेर जावंक शकता, म्हणजे पोटेन्शियल जितकी आसा ह्या जमनीची, ती पोटेन्शियल आमकां तर 50% अचीव जाली, 60% अचीव जाली, 80% कितकी आमकां अचीव करपाक सद्या कितें स्टेटस आसा आनी तातूंत भितर वाड कशी करप, इनक्रीज कशें करप, दॅट इज द आउटकम, लास्ट पॉयंट. प्रोडक्शन कितलें जातलें हातूंतल्यान, दॅट इज द गेज वी कॅन. आनी हो लास्ट पॉयंट मेजर करपाक आमी तर हांगा आसा आनी हें आमकां अचीव करपाक जाय जाल्यार हो मदलो प्रोसेस आहा पळय तो थोडक्यान आमकां तो रिकवर करचो पडटलो. आनी तितूंत भितर सगळ्यांचेर डिस्कशनां, रिव्यू, डिपार्टमेंटाचें इंटिग्रेशन. कित्याक हें एकूच डिपार्टमेंटान काम करप म्हणल्यार आयसोलेटेड ना. हें हितूंत भितर उदकूय आसा, माती आसा, क्रॉप्स आसा, सगळें आसा, बायोडायवर्सिटी आसा, सगळें आसा. सो व्हेरी कॉम्प्लेक्स कायंड ऑफ सिस्टम. एंड कॉम्प्लेक्स म्हणूंकूय जाय कित्याक सिस्टमूच कम्युनिटीची तेणी तेन्ना तर 10 लोक एकठांय बसून तेणी तें सांबाळ्ळें जाल्यार आजच्या काळान 10 डिपार्टमेंटां एकठांय येवन तें सांबाळूंक शकता. पूण भितर हांगा गव्हर्मेंटा भितर कोऑर्डिनेशनच नासता पयलीं म्हणजे. दॅट इज द बिगेस्ट. सो आतां जो प्रॉब्लेम आसा मेन म्हणजे बांद फुट्टा आनी शेतां सगळीं बुडटा, हो सगळ्यांत मेन प्रॉब्लेम. ते बांद फुट्टात कशे? बांद फुटपाक खुबशीं कारणां आसा आनी पयलींच्या ट्रेडिशनल बांदांचेर कारणां आसा पळय ती खावटें पडटालें, बॉम्ब पडटालो आनी म्हणून ते लोक जे त्या गांवचे लोक आसा पळय ते तांचे 24 वरां ते त्या बांदाचेर भोंवताले आनी ते तेची राखण करताले. कित्याक ज्या वाठारान ती जमीन आसा, तो बांद आसा, तो वाठार उदकाचो आनी उदक म्हणटा पळय तें स्थिर नासता, इट्स नॉट फिक्स्ड, इट्स कॉन्क्रीट कसो न्ही तें. उदक व्हांवता म्हणटकीर ती जी जमीन ताच्या बरोबर आशिल्ली माती बी व्हांवता आसतली, तितूंत भितर जीव जंतू आसा, ते जीव जंतूय बी ते थंय जगता आसतले. सो हें सगळें बारीक बारीक बुराक मारता आनी कितें करता. सो अशें म्हणटात की कुल्ल्यो बुराक मारून गेल्यो, आतां तो बुराक मागीर उदक व्हांवून मोठो जालो, तो मोठो जावन ताजेर पावस पडून तें मातशें अशें थंय माती उखलपाक लागली आनी मागीर तो बांदाक मागीर आयल्यान सावन पयल्यान घोल पडली, बुराक पडलो आनी मागीर तें थंय व्हांवलें आनी मागीर थंय खावटें पडलें. आतां ती फक्त प्रोसेस खूब लॉंग आसता एक्चुअली, बट टायमार जर आमी बंद केलें जाल्यार. आनी लोकेशनूय ताजेर हें आसा, इफेक्ट आसा. आतां सपोज व्हडल्या दर्या वटेनच्यान बारजी बिरजी वता पळय तेवटेनच्यान तर अशें जाता जाल्यार तें एका वरा भितर जातलें आनी हेंच तर भितरल्या वाठाराक जाता जाल्यार मे बी तें 1 वरस 2 वरस काडटलें. सो एक्चुअली अशें म्हणटात की जे मायनींग बूम जे आयले मदीं त्या टायमाचेर बार्जींचो मुवमेंट इतलो आशिल्लो फ्रॉम दोनी मांडवी न्हंयच्यान आनी जुवारी न्हंयच्यान मोठ्या प्रमाणाचेर बार्जी हो वच करताल्यो आनी दॅट इज वन ऑफ द मेजर कंट्रिब्युटींग फॅक्टर फॉर आउटर बंद मोडपा खातीर अशें म्हणटात की तो मेजर फॅक्टर आशिल्लो. आसूंक शकताय बी, कित्याक चडशे खाजन आसा पळय ते मांडवीच्याच दर्या वाठारान आसा आनी जुवारीच्या दर्या वाठारान. आनी ह्या दोनूय दर्या वाठारान तर कितेंय खंयचेंय जें पयलीं नाशिल्लो पळय तो प्रोसेस चालू आशिल्लो, जशें तुमी म्हणटा बार्जांचो, जाल्यार ताजो इफेक्ट ताज्या जमनीच्या लेवलार येवंकूच जाय. आनी हो डायरेक्ट हें तुमकां विदाउट इवन सायंटिफीक रिसर्च कोणूय सांगूंक शकतलो.
सो ह्या बाबतीन वी कॅनॉट डिनाय दॅट एनी प्रेशर इन द वॉटर could have been translated onto the band which is next to the water. That is for sure. सो आतां हें एक जालें कारण. दुसरी गोश्ट म्हणजे खाजन शेती पयलीं लोक करताले पळय, रोयताले शेत, तें रोवपाचें हळू हळू आतां ओवरऑल गोंयान शेती लोक सोडल्याच सगळ्यांनी, आनी ते खाजनाचेर परिणाम जाला. शेत लायना म्हणटकीर बांद रिपेर करप जायना. इट्स अ विशियस सर्कल न्ही फायनली. कारण पयलीं शेता खातीर लोक बांद रिपेर करताले. सो आतां शेतां बंद पडल्या. दॅट इज आय थिंक द मेजर कॉज. सो शेतां कशीं सुरू करपाक जाता आनी ती इकॉनॉमिकल आसा करपाक. हाजेर इट इज अगेन अनदर कॉम्प्लेक्स इश्यू. आमी कितें करता, हांवें चडशा डिस्कशनांनी पळयलां शेतकाऱ्याक बोट दाखोवपाक 10 जाण रेडी आसा की ह्या शेतकारान शेत रोवंक ना. एक्झॅक्टली. पण त्या शेतकाराच्या सिच्युएशनान तो शेतकार कितें चिंतता आसतलो काय आनी तो कशें आपलें आटपता काय हें आमी समजून घेवंक तयार ना. हाजी फक्त एक एक्झाम्पल कशें हांव तुमकां सांगता. जेन्ना आमचो फेरी बोटीचो रस्तो आसता पळय आनी खुबश्या चोडणा बिडणा गांवांनी फेरी बोटीचो रस्तो आहा पळय, जेन्ना बुडपाक लागलो, मोटरसायकली वचपाक जायना म्हणून तर उदक आयलें जाल्यार रोखडे फोटो येता पेपराचेर की बाबा मोटरसायकली किंवा गाडयेक उदक लागलें म्हणून. पूण शेतकाराच्या शेतान तर इल्लेशें 5 सेंटीमीटर खारट उदक आयलां, ताजो फोटो केन्ना पेपराचेर येना. पूण तें 5 सेंटीमिटराचें खारट उदक तर ताज्या शेतान आयलें, फुडली पीक ताका मेळटली, ताका फुडली पीक मेळची ना न्ही. आतां तुमी म्हाका सांगा, खंयचोय बिझनसमॅन सपोज हांवें ताका सांगलें बाबा हे 2000 घे किंवा हे 10,000 घे आनी ह्या 10,000 तूं तुजें शेत लाय आनी ताका खबर आहा की ह्या शेत लाय हे 10,000 आपले बुडटले, जाल्यार तो 10,000 थंय घालतलो शेतान बुडोवपाक आपले. इकॉनॉमिकली वायबल न्ही. खंयचोच बिझनसमॅन आपले पयशे वाया वचोवंक पळयना आनी शेतकाराक दिसता आपली माती खारट जाल्या कित्याक काल एकाच वराक 5 सेंटीमीटर उदक थंय आयलें. एकाच वराक, वर्सभर येवंक ना पूण एकाच वराक आयलें पुरो. आनी तें सारकें करपाक ताका 2 तरी पावस लागतले. हे आमची न्ही ताजो ताण, शेतकाराचो ताण आमी समजूंक जाय. रस्त्याचेर उदक आयलें जाल्यार तें रस्त्याचेर उदक गेलें म्हणटा गाडी सुट्टली, पूण ताका फुडली पीक मेळची ना. आनी म्हणून ह्या गरजेक लागून जे पळय बांद आमी म्हणटाले पळय 24 वरां ताजी सुपरविजन जाताली. ह्या गरजेक शेतान तर शेत भात रोवंक जाय जाल्यार तेजी जमीन, ताजी माती जी आसा पळय त्या मातयेन ताका पिकोवपाक मेळपाक जाय. म्हणजे तातूंत खारसाण कमी आसपाकची पडली. आनी हें इवॅल्युएशन तो भोव बरें करता. म्हणूनच तें गोड्या उदकान तें उदक, तें माती निवळ जावन तें गोडें उदक मागीर दर्याक वतालें आनी ती जमीन ताका शेत रोवपाक मेळटाली. दुसरी जमीन जाली मीठ पिकयता ती. आतां मीठ पिकोवपाची जी होल प्रोसेस आसा तो सारको लेबर इंटेन्सीव. थंय मशिनरी घालपाक आमकां चान्सूच ना. आनी अजुनूय तर कोणेच तशें रिसर्च करूं ना की बाबा मिठाच्या आगरान कसली मशिनरी घालून. फाटीं थायलंडाक गेल्लो 2-3 म्हयने पयलीं. थंय आमी मिठागरां पयलीं. आमची लांब मिठागरां, किलोमिटर मिठागरां. आनी थंय थोडी मशीन्स दिश्टी पडले म्हाका, जे ते लेवल करपा खातीर एक अशी स्कुटर टायप घेवन अशी बोणा जाली. आतां खबर ना, तें वचून मुद्दम पळोवपाक जाय कसली मशीन आसा. सो हेच्या बद्दल तर ही तर रिसर्च जाय जाल्यार जो लेबर इंटेन्सीव हो पळय प्रोसेस आसा पळय तितू भितर कितेंय आमकां रिकवरी मेळूंक शकता. आतां हितू भितर जमीन सपाट करप, तें उदक सांठोवप, मागीर तें मीठ ओडून काडप आनी तें मीठ सकयलें मागीर वयर हाडप, हो सगळो तो प्रोसेस. मेकनायझेशन करपाक जाता. सरकारान कितें तरी हाजेर हे करून एक टीम धाडून रिसर्च इन्स्टिट्यूट्स पासून आसा. पण ह्या बाबतीचेर, ह्या गजालीचेर कॉन्सन्ट्रेट अजून जालें ना. हे व्हडले इन्स्टिट्यूट आहा ती फक्त लॅबान भितर एक्सपेरिमेंट्स करता, पण एक्चुअल ऑन ग्राउंड शेतकऱ्यांक कांयच फायदो जायना हाजो. आनी तिसरी गजाल, ह्या हितून पीक मेळटा म्हणटा पळय ती नुस्तें. आतां हें नुस्तें आमी तर म्हणलें माणसो सगल्यो मोडल्या आनी सर नुस्तेकार सगळे मजेन आहा, ही खरी गजाल न्हय. कित्याक ज्या खाजनान शेत ना, ज्या खाजनान मीठ ना, त्या खाजनान त्या पोटेन्शियलाचें नुस्तें आसूंकूच शकना.
खाण जेवण मेळना न्ही ताजें तर जेवण त्या शेतांचेरूच आसा जाल्यार त्या नुस्त्याक खावडूच तर मेळना जाल्यार त्या नुस्त्याची पीक तशी जावचीच ना. आतां मानशेकार खुश आसत की आपणें बुडयलें म्हणून आपल्याक चड नुस्तें मेळ्ळें, पूण ती खरी गजाल न्ही. त्या खाजनाचें तर शेत जितें आशिल्लें जाल्यार त्या मानशेक नुस्तें सदांच चड आसतलें. हो फॉर्मुला आमी समजुपाक विसरल्या. सो तिनूय वस्तू हितून भितर थोड्यो थोड्यो काबार जाल्या, पूण तिनूय वस्तू एक वस्त रिवायव जाली जाल्यार दुसरी जातली, दुसरी जाली जाल्यार तिसरी जातली, अशी ही इकॉनॉमी इंटरकनेक्टेड गजाल. सो प्रोडक्शन हितून भितर लक्ष घालीत जाल्यार जी पर्संटेज आमी वाडोवंक शकता पळय ती पर्संटेजाचे पॉसिबिलिटी सगळी आसा. फक्त त्या भितर लक्ष घालून त्या आमकां शेती वायेबल करपाक जाय. ते शेतकऱ्याक बाबा तो कितें एफर्ट घालता ताका ताजे रिटर्न्स येत जाल्यार तो शेती करतलो. ऑफकोर्स. सो वी हॅव टू मेक इट वायेबल. ताका तशी कंड्युसीव एटमॉस्फियर करून दिवन ताका बाकी सपोर्ट करून आजच्या काळात त्या काळान आमच्या पुर्वजांनी खारट हेतू भितर बी सुद्दां पिकयलें. खारट जें जगूंक शकता तें बी तांणी सोदून काडून पिकयलें. आजच्या काळान आमी तेंच लॅबॉरेटरीन पिकोवंक शकता जाल्यार त्या शेतकऱ्याक एडिशनल सपोर्ट मेळपाक जाय. हो सपोर्ट मेळूनय तर आमी फेल जाता. दॅट मीन्स वी हॅव टू कम टू द कन्क्लुजन टेक्नॉलॉजी एज वेल एज ह्युमन बीइंग फेल्ड, विच शुड नॉट बी द केस. आय थिंक हियर द इंटेंशन इज फेलिंग, नॉट टेक्नॉलॉजी, नॉट द ह्युमन बीइंग. द इंटेंशन इफ इट इज देयर देन वी कॅन क्रॉस दिस ब्रिज. ज्या पोटतिडकीन आनी ज्या सिरियसली आमी जें तें करपाक जाय तितलें आमी करना म्हणून तें फेल जाता. खरें, सारकें. आनी हितून भितर जे मनीस पळय आपली तकली वापरूंक बसता त्या मनशांक मातशी ह्या सगळ्या वाठाराची, गोंयच्या जमनीची, ह्या सगळ्या वेवस्थेची तांकां समजून डीप नॉलेज आसपाक जाय. कित्याक उथळ तर कोणी रावून हें सगळें सारकें करपाक पळयता हें सारकें जावचें ना. ताका कंप्लीट प्रत्येक हाजी नॉलेज जाय आनी तेन्नाच तो ताका जस्टीस करपाक शकतलो, ताका न्याय दिवपाक शकतलो. कित्याक सगळो प्रोसेसूच इंटरकनेक्टेड आसा न्ही. इकोसिस्टम इंटरकनेक्टेड आसा, बायोडायवर्सिटी फक्त तर हांवें तर फक्त शेतकाऱ्याचेरूच लक्ष दिलें आनी फक्त पिकोवपाचेच नदरेन त्या शेताक तर हांवें पळयलें जाल्यार हांव दुसऱ्या कडेन खंय तरी माल करतलें ही म्हाका गॅरंटी आसपाक जाय. ही नॉलेज आमकां आसपाक जाय. कित्याक हें सगळें एकठांय मेळून सगळ्यांचें बॅलन्स समजूनच हें फुडें व्हरपाचें काम. सो अकॉर्डिंग टू यू वॉट इज द सोल्युशन, वॉट इज द वे आउट, वे फॉरवर्ड? कितें करपा जाता जाच्या खातीर खाजनां सेव जातलीं, परत आमची सगळी खाजन रिवायव जातलीं, शेतकरी शेतां रोवपाक लागतले, नुस्तेंय पिकतलें आनी ही एरिया परत सुजलम सुफलम म्हणटा तशी परती जातली. हे करपा खातीर आमकां कितें करचें पडटलें? आय थिंक आय कॅन लूक एट टू फोल्ड एप्रोच. एक आमचो मॅनेजमेंट एप्रोच जावंक जाय की बाबा जो टीम वयर बसून प्लॅनिंग करता आनी जो टीम जमनीर माती कालोवन तें पिकयता, ह्या दोनूय टिमी मदीं एक कितें तरी बांदून कनेक्शन हाडपाची गरज आसा. हाका आमी मॅनेजमेंट सोल्युशन्स म्हणूंक जाता. हे मॅनेजमेंट सोल्युशन कशें टाय अप करप आनी तें फ्रॉम स्टेट लेवल टू तालुका लेवल टू टेनंट असोसिएशन लेवल टू फार्मर लेवल कशें व्हरप, ही बांदणी आमकां बांदून हाडची पडटली. हो नेटवर्क जाय. दुसरी गजाल जी जाय पडटली तें आमचें थोडें भितर इंजिनियरींग. आनी त्या इंजिनियरिंगा भितर खर्च आसतलो, डिझायन्स आसतले, रिपेर्स आसतले, मेंटेनन्स आसतलें. सो हें एक दुसऱ्या लेवलाचें सोल्युशन जाय. आतां हें दोनूय वस्तू ज्यो जाता पळय त्यो खाजनाची गरज समजूनच जावंक जाय. ताका फक्त आपूण बांद बांदतलो आनी कॉन्क्रीट हाडून थंय घातलें आनी कॉन्क्रिटान तो बांद फुडल्या 100 वर्सांक कांयच जावचो ना म्हणून तर हांवें चिंतलें जाल्यार तुमी इमॅजिन करा गोंयचे 500 बांद आसा पळय, जी आमची धरोहर, जी आमची हेरिटेज ट्रेडिशनल, आमी ते आमची हें कशें मानता, आमचो रबर स्टॅम्प, आमची युनीक हेरिटेज म्हणून मानता, ती युनीक हेरिटेज आमी कॉन्क्रिटान करपाक तयारी दवरता. आमी पळयलें न्ही प्रश्न आयलो न्ही फाटल्या वर्सा मांडूर तांणी 2 बांद बांदले, कॉन्क्रीट घातलें, सामकें मॉडर्न पद्दतीन ते बांद बांदले आनी विदीन फ्यू मंथ्स ते बांद सगळे व्हांवून गेले. सो आमचे जाणटेले चड हुशार जालो हाजो आनी हे व्हडले इंजिनियर आहात तांची टॅक्नॉलॉजी फेल जाली. सेन्सिटिविटी सोंपल्या.
जो इंजिनियर आपल्या रूमान एसीच्या रूमान बसून जो आपलो स्पेसिफिकेशन पळयता आणि टेंडर पास करता तो तर फक्त 100 वर्सांक तो कसो बांद मोडचो ना ही तयारी दवरून थंय कॉन्क्रीट घालपाक चित्ता जाल्यार ते इंजिनियरान पयलीं चिंतूंक जाय की आपूण बाबा उदकाच्या वाठारान आसा. ते उदकाचो वाठार एकेकाणी स्थिर नासता, तो हालता धोलता पळय त्या जाग्यान तर हांव कॉन्क्रीट घालपाक चित्तां जाल्यार तेजी इल्लीशी म्हाका समजुणी बेरिंग कॅपॅसिटीची आसपाक जाय. आनी दुसरी समजणी आमकां आसपाक जाय की आमची हेरिटेज म्हणजे कितें. आमी तर गोंयचें घर, हें गोंयचें घर आंगणाचें घर म्हणून आमी तर मानता. तें तर आंगण तितूंतलें काडलें जाल्यार आंगणाचें घर खंय उरलें. तशें बांदान तर कॉन्क्रीट घातली आनी तितूंतलो चिकोल तर आमी नाश केलो जाल्यार तितून भितर बांद उरचो ना. बांद कॉन्क्रिटाचो उरतलो पूण ट्रेडिशनल गजाल तितून भितर उरची ना. आतां हेंय नाका तेंय नाका म्हणून तर कितें मदली वाट जाय जाल्यार थंय बी तकली चलोवपाक जाय. थंयच हांव म्हणटा तें इंजिनियरींग सोल्युशन आमकां जाय. सो आमच्या आर्ली सिस्टम आशिल्ली तातूंत भितर थोडी इनोवेशन करून थोडीशी आनी मॉडिफिकेशन करून ती आनी कशी परफेक्ट जावपाक शकता हें हाजेर डिसायड जावपाक कित्याक जाय. आमी टेक्नॉलॉजी नाय म्हणूंक शकना आनी आमी सामकें बद्द पयलींचें करताले तशेंच करतले अशेंय म्हाका म्हणपाची दिसना. पूण हांव कितें म्हणटा फक्त आमी दोळे धांपून तर फक्त कॉन्क्रीटूच ओतपाक पळयता जाल्यार तें हातूंत भितर सोल्युशन न्ही. दॅट इज प्रूव टायम एंड अगेन. येस. सो हाजो अर्थ असो जालो की आमी आतां परत वी टू रिविजीट द होल प्लॅन. खाजनां कशी सांबाळपाची, बांद कशें बांदपाचे ताचेर परत एकदां ब्रेन स्टॉर्मींग करून ही नवी टेक्नॉलॉजी सोदून काडची पडटली जाल्यारच हे बांद उरतले. नाजाल्यार आमी जर परत सेम कॉन्क्रिटायज करून केले कितले शेकड्यांनी करूट तातूंत भितर वता आनी ताजो कांयच यूज जायना ते परत आशिल्लेशें व्हांवता परत नवे बांदता हें चालूच उरतलें. सो दीस इज बेजिकली ताजे नंतर आतां बांद जाले की दोन मॅनेजमेंट जाली. सो हें तुमकां दिसता जाता जातना दिसता इज इट पॉसिबल? इट इज पॉसिबल. पॉसिबिलिटी हितून भितर हांव ना अशी केन्नाच म्हणूंक शकचें ना. पॉसिबिलिटी आसा आनी आजच्या नवे पिळगेक सेन्सिटिविटी तर आमी सांगली आमची जबाबदारी सेन्सिटिविटी सांगपाची तर आमी आमची जबाबदारी पाळ्ळी जाल्यार ती तें लक्षान घेवन फुडें चाल घेवंक शकता ना न्हय. पूण आमीच तर सांगपाक चुकले सेन्सिटिविटी आनी ताणीय ती चाल घेवंक ना जाल्यार सगलो सिस्टम फेल जातलो. सो सेन्सिटिविटी घेवपाची गरजेची. नवी चाल टेक्नॉलॉजी वापरून हितून भितर कशें बरेपण हाडूंक जाता आनी त्या बरेपणान आमची हेरिटेजूय सांबाळूंक जाता हें आमच्या लक्षान आसपाक जाय. फक्त मेंटेनन्स किंवा शिमिटूच पळोवन हें सोल्युशन जावचें ना. तिसरें सोल्युशन जी आमकां पीक वाडोवपाक जाय ती पीक वाडोवपाक शेतकाऱ्यांचो मिठा आगर पळयता तांचो नुस्तेकारांचो तांचो कसो एकचार बांदून हाडूंक जाय हें बी आमकां पळोवचें पडटलें. विन विन फॉर ऑल जावपाक जाय प्रत्येकाक. आनी तशेंच आनी सिस्टम केल्ली खंय न्ही एक वर्स शेत पिकयताले मागीर दुसरे वर्सा उदक भितर घेताले थंय नुस्तें पोसताले. सो इट वॉज इतली एकामेकाक सपोर्टीव अशी ही सिस्टम आशिल्ली. एक्चुअली ताका एकूच शब्द म्हणूंक जाता गूड गव्हर्नन्स तर आसा जाल्यार हें सगळें जाग्यार पडटा. पूण गव्हर्नन्स गूड आहा पळय तें सोडून सादें गव्हर्नन्स आहा किंवा बॅड गव्हर्नन्स आहा जाल्यार मागीर आमी कितकेंय उलयलें तें सगळें शब्दूच उरता. बिकॉज इट्स अ व्हेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम. आनी लास्टली आतां सद्या क्लायमेट चेंज हो शब्द सामको इतलो कॉमन जाला आनी पीपल आर फायनली स्टार्टेड एक्सपिरियन्सींग क्लायमेट चेंज. ह्या वर्सा तर ऑलरेडी वॉर्निंग जाल्ली आसा की हीट वेव जावपाक शकता आनी कितलेशेच गोश्टी आनी ताजे खातीर हाजे फुडें सी लेवल रायज जावपाक आसा. इज ऑल्सो पार्ट ऑफ क्लायमेट चेंज. आनी अशें म्हणटात की खाजन हें ह्या सी लेवल रायजा पासून आमकां वाचोवपाक गोंयाक खाजनां ही सगळ्यांत मोस्ट इम्पॉर्टंट बॅरियर. सो ते आनी कित्याकच न्ही जाल्यार सी लेवल रायजा पासून गोंय जर तिसवाडी सांबाळपाक जाय जाल्यार खाजनां आमी प्रोटेक्ट करपाक जाय. हाजे बद्दल तुमकां कितें म्हणपाचें आसा? हाजे बद्दल म्हाका एकूच म्हणपाचें सगळ्यांक याद करून दिवपाक जाय की जरी तर आमच्या पुर्वजांनी पोटा खातीर खाजन तयार केलें म्हणजे तांची गरज जेवण आशिल्लें. फूड वॉज देयर नीड
आजच्या काळान आमकां जेवण सुद्दां आमकां दुसरे बंदोबस्त करूंक मेळटा. चडशी आमकां तितकी गरज ना म्हणून सुद्दां तर आमी मानून चल्ले. जाल्यार आजच्या काळान आमी बुडटले म्हणून तरी समजून म्हणजे फूड ना जाल्यार फ्लड हे समजून तरी आमी खाजान वाचोवया. इतकी तरी तयारी आमच्या तकल्यान आसपाक जाय. कित्याक क्लायमेट चेंज म्हणटा पळय ते आमी तर आजूच म्हणटा आज हीट वेव जाली, इतको टेम्परेचर जालो, तितको टेम्परेचर जालो. खंय तरी आयसबर्ग्स मेल्ट जाता न्ही, आमकांच तर सोंसना. जाल्यार खंय तरी तें उदक आसा पळय तें वाडटा, लेवल वाडटा, टायडल चेंज जाता, स्टॉर्म्स जाता, सगळें पर्यावरण निसर्ग सगळो हालता. त्या निसर्गाच्या हालता भितर तर हें जें आमच्या पुर्वजांनी तयार केल्ली सिस्टम जी निसर्गाक घट धरून आशिल्ली ती तर आमी सामकी आमचे हात तर सोडले जाल्यार निसर्ग म्हणटलो तुमी हात सोडटा जाल्यार आपण ती परत घेता. कित्याक निसर्गाचेच कणे आशिल्ली ती निसर्गान आमच्या हातान एकठांय मेळून करूया म्हणून ती आमच्या हातान दिल्ली. ती आमी तर आमचे हात सोडले जाल्यार ती परत निसर्गा कडेन वळटली आनी कांयच जावपाचें ना. कमीत कमी इतके स्क्वेअर किलोमीटर गोंयचे उदका सकयल वयतले आनी हे सांबाळपाक आमकां कांयच करपाची गरज ना. पुर्वजांनी तयारी करून आमकां आमची क्लायमेट चेंज चिंतून तांणी पयलींच आमकां बांदून दवरले आपल्या पोटा खातीर आनी आमच्या क्लायमेट चेंजा खातीर. आमकां फक्त ते सांबाळूंक जाय. आनी जर आमी जर सांबाळनात जाल्यार आमचे सारखे आनी इतले मूर्ख आमी हेज्यान चड मूर्ख मनीस आसचे ना. कित्याक जो मनीस तर आपल्या फूड आनी फ्लड उदक गळ्या कडेन पावसर आमी जर रावता जाल्यार ताका आमी कांयच करपाक शकना. सो वन दीस नोट आमी एक मुलाखत सोंपोवया आनी एल्सा बायक थँक्यू म्हणटा. बरी इन्फॉर्मेशन दिली आनी ह्या ओवरऑल खाजन ह्या विशयाचेर बरो एक्सप्लेन केलें, सिंपल भाशेन एक्सप्लेन केलें कारण इट्स अ व्हेरी कॉम्प्लेक्स इशू. आनी फायनली आमी ज्या हाजेर पावले की खाजनां जर ना जाल्यार आनी कित्याकच न्ही जाल्यार आमच्या सेफ्टी खातीर आमी आमची जमनी वाचपा खातीर खास करून तिसवाडी वाचपा खातीर. कारण अशें म्हणटात की जर सी लेवल रायज जालें की 1/2 मीटर 1 मीटर जाल्यार ऑलमोस्ट 90% तिसवाडी बुडटलीं असो तरेचो एक रिपोर्ट आसा. सो हें जर आमकां थांबोवपाक जाय जाल्यार आमकां आमची रेडीमेड खाजनां जी ऑलरेडी आमकां तयार करून दिल्लीं आहा तीच आमकां सांबाळची पडटलीं आनी प्रायोरिटी सांबाळची पडटलीं आनी चड लेट जावचे पयलीं आमी कितें तरी एक्शन घेवची पडटली.